स्तोत्रान आमकां हें सांगलेलें आसा, परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. देवान आमकां आपल्या पासत रचल्यात. काजार जावंक सोदतात ती असलो लागशिल्लो संबंद एकामेका बरोबर जिवंक सोदतात, जो परमेश्वर आमचे सगळे सोबे जियेता. ताणें आमकां रचल्या आनी ताका आमचे सोबेन दादोसकाय आसा आनी आमकां ताचे सोबेंच आसा. कित्याक जाणाय, आमी सगळीं जाणां दुसरी देवा सारकी इतली परफेक्ट आसूंक जाय म्हणून आमी गुन्यांव करता. सारकी बरी देवा सारकी आसूंक जाय तें दुसऱ्यांचे कडून आमी घेवंक सोदता, पूण आमचे कडूनय तें दिवंक जाय न्हय. दोनूय बाजूनी जावंक जाय तें. पूण हें आमच्या दोगांय बाजू जावंक शकना. तें फकत देवा सोबें जावंक शकता. आनी जेन्ना आमी देवा सोबे एक आसता तेन्ना आमी दुसऱ्या सोबेय एक आसतल्या. आयच्या वाचपांनी ही आमकां स्पश्टपणी दाखयलां. पयले सुवातेर हो आवंडो आमी एकामेका बरोबर जिवंक सोदता पळय, तो देवा बरोबर पयलो जिवंक जाय. पयले वाचपान आमकां कळीत केला आनी तो सगळें ते भशेन आमकां करून दिता आनी ते भशेन आमी जिवंक जाय, तितलेंच. पूण आमी आमचे येवजणे प्रमाणे सगळें चिंतूंक लागता आनी करूंक लागता आनी तें देवा सारकें ना. ताका लागून मागीर आमी निराशी जाता. आतां ह्या निराशेंतली आमकां भायर सरोंक जाय. कोण तें आमकां सांगतलो करतलो? सगळीं जाणां मागीर निराशीपणान जियेतात आमी. दुसऱ्या वाचपान आमकां दाखयलां कशे भाशेन आमचे जे कुडीचे सांदे आसात न्हय, ते आपूण एकसुरे वागोनान ते कुडींत वागतात. आमची देणी पळय आसात, हात आसात ते बेश्टेच आज आलो ना, हे कुडींत हालतात. हे पांय हे कुडींत चलतात. हे दोळे हे कुडींत पळयतात. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत आसान आनी थिंचोर आमचें एकपण आसा. सहभागिलेपण आमकां परिशदेक वाटेन सांगलेलें आसा. इतले आमी ताचेर न्याळ केलेलो आसा आनी आतां भरवासो आमी एकामेकाक दिवंक जाय. हे आमी भितरल्यान समजून घेवंक जाय. आनी कोण करतलो तें? जेजूच. कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे भितर जियेता. तर आमच्या नॉर्मल जिवितान कशें म्हणून तें घडटा पळयात. काना गांवांत कितें जालें पळय तें. आतां तिचो हो संदर्भ आसलेलो, लग्न आसलेलें. जेजू गेल्लो, ताची आवय गेली आनी तिचो सोरो सोंपलो. आतां पळयात कोण फुडाकार घेता? खूब पाटी आमी म्हणटा ताका घेवन न्ही, हाका घेवन न्ही. आवय घेता. हातून आमकां आनी कितें दिसून येता? बोरव्याशाची तर आमी यात्रेकारां जावंक जाय जाल्यार आमी जाणो जावंक जाय ती सदांच आमचेशी लागीं आसा आनी आमकां कितें जाय पळय तें मागच्या आदीं ती जाणो आनी जेजू कडेन ती मागोन घेता. हो भरवसो आमच्या मदें दवरूंक जाय. मागीर जेजू ती सांगता पळय तें कोत्ता. आतां बाकीची नोको हें कितें जालां पळय तें पळय. हे भाशेन जेन्ना आमी आमच्यो कोरण्यो कोत्ता तेन्ना दुसऱ्यांक दाखोवंक करिना. देवाक जाय म्हणून करूंक जाय. कित्याक देव निस्वार्थीपणान सगळें करून दिता आमकां. कितले देवान आमकां केलेलें आसा. हो सगळो फायदो कोणा पासत? आमच्याच पासत. पूण आमी तें कशे भाशेन वापरूंक जाय त्या प्रमाणांत. म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आमी सायबीण मांय कडेन मागया.
जशे भाशेन ती सगळ्यांक पावली तेच भाशेन ती आमचेय सोबें आसा आनी आमी एकामेकाक पावंक जाय, कित्याक आमी ताचे कुडींत आसा आनी कुडींत आमी एकामेकाक सहकार करता आनी हे परी जेजूक आमी सहकार करता. हे सगळें आमी जाणो, पूण हें जियोवपाक आमकां खूब कठीण लागता. पूण तरी पूण ते सोंपेपणी आमच्यान जिवंक जाता. तुमकां घोडेक देवान कितें तरी सांगलां आसतलें, आपलें उतर तुमकां दिलां आसतलें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक हें उतर दिल्लें आनी त्या उतरान तो घडोवन येत आसलेलो. सगळो संवसार जोडलो आनी आपलो ओत्मो वगडायलो जाल्यार तातूंत कसलो आदाव. ताणें कितें केलें, सगळो संवसार कशे भशेन जोडलो, जेजूक आपले समोरपण केलें आनी आयज पर्यंत पळयात इतलो हजारांनी लोक ताचे पांयाशी येता. म्हणून हे भाशेन आमचें जिवीत ताणें कशे भाशेन जेजूच्या उतरांनी घडोवन हाडलें तें दाखयलें. प्रत्येकाक तो एक एक उतर दितलो आनी हांव तुमकां सदांच म्हणटा, म्हजे सवेर रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवेर रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी ताचे सवेर रिगून रावत, तो आमचे सवेर रावता, आमी ताचे सवेर रावत जाल्यार बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक तो आमकां काकलूत दिता, तो आमकां कुरपा दिता आनी तो आमचे सवेर सगळें करूनय घेता. हे हात पांय कशे म्हणून गळटात म्हाका लागून न्हय, तेच भाशेन आमी सदांच तयार ताचे सेवे चाकरेक आनी थिंचोत्तान दुसऱ्यांचो बरो मोस करच्याक. सगळीं जाणां आमचे हात अशे उलटेन जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान आमी रावया. सुस्कार भितर घेतना पांयांची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन सुस्कारान आमी बरोन येता आनी सुस्कार तकले सावन पांय मेरेन रिकामो जाता, आमचे कुडींतलो भायर सरता, पूण आमकां जिवीत दिता. आमचें सगळें भितरलें कितलेंशें कॉम्प्लिकेटेड कूड आसा ती सगळी तो सुस्कार चलयता. सुस्कार बंद जायत जाल्यार आमी मरता. तेच भाशेन जेजू तर आमचे सवे ना जाल्यार आमी मरता. तो सदांच आसा, ताका आमी आजीर जावन जियोया आनी हे परी बापायचे महिमे पासत आमी आमचें जिवीत करचेया. सगळीं आतां आमी उबी रावया.